आमकां एक डिसिजन घेतलें की जे पाळीव कुत्रे आसा घरान ते कुत्र्यां खातीर तेजे आमी पयलीं सुद्दां आमी एक तेंचे कडेन टॅक्स घेताले। मागीर तो आमी जेन्ना हेजो कुत्र्यांक न मारपाचो जेन्ना एक कोर्टा कडल्यान ऑर्डर येयली आनी तेजे नंतर ते सगळें प्रोसेस आशिल्लो तो आमचो स्टॉप जाल्लो। स्टॉप जातकीर नॉर्मल वारीस एडवोकेट हेणें एक केस फायल केल्ली। ते केस फायलीन आमी एडमीट जाले की आमी कुत्र्याचो टॅक्स घेताले म्हणून। आनी त्याच बरोबर आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान सर्वर येयलो की तेंचे कडल्यान टॅक्स घेवचो म्हणून। तो परचे मिटिंगेक घातलो आमी आनीक एप्रूव करून घेतलो। तेजी कॉस्ट रजिस्ट्रेशन फी आहा 300 रुपया आनीक जे फॉरेन ब्रीड आहा तेजे खातीर वर्सा 200 रुपया आनीक जे फॉरेन ब्रीड म्हणजे ल्हान आसा तेका आनी लोकल म्हणजे आमचे लोकल कुत्री जे आसा तांकां 50 रुपया वर्साक अशी फीस आमकां येयल्ली आसा। तरी आसतना आमी सरकारा कडेन म्हणजे आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतले की ही फीस कितें जरी कमी करपा जाता थोडी की जेणे करून ल्हान कुत्रो जो आसा ते रजिस्ट्रेशनाक 300 रुपया फी आहा ती कमी जर केली जायत चडशे लोक येतले रजिस्ट्रेशनाक आनी ते रजिस्ट्रेशन येवपा खातीर ती मातशी फी कमी करपा जाय। सो तुमी सर्वे बीन केला कितले लोकां कडेन आतां सद्या आतां हे स्किमीन आतां आमी सर्वे करतले की कोणा कडेन पाळीव कुत्रे आसा ते आयडेंटिफाय करतले ते कसले ब्रिडाचे आहा ते आयडेंटिफाय करतले आनी तांकां नोटीस दितले की ते येवन म्युन्सिपालिटीन ते रजिस्टर करा म्हणून। आणि ॲट प्रेझेंट जे पैकी तो पीपल फॉर एनिमल हेंचे कडेन आमच्या म्युन्सिपालिटीचो टायप आसा। कारण जर कुत्रे जेंकां ऑपरेट केले ना तांकां व्हरून तेणी ऑपरेट करचे तेजो कॉस्ट जो आसा तो म्युन्सिपालिटी तांकां पे करता। कोर्ट मॅटर जाल्लो तो विशय हेच्या खातीर आशिल्लो की हे कुत्रे आसा ते आयडेंटिफाय जावचे आनीक आयडेंटिफाय जाले नंतर स्ट्रे डॉग आसा ते स्ट्रे डॉग कितले आनी लोकांक पाळीव कुत्रे कितले हेजे खातीर हें म्युन्सिपालिटीक इनकम येवपा खातीर न्ही हे कितें एक अवेरनेस आनी तेजे पासून जेन्ना कुत्रे लोकल मेळटले तेन्ना तेंचेर कितें उपाय करपाक मेळटलो आनी तो उपाय केले नंतर तेजो लोकांक फायदो जावपा जाय हे उद्देशान हें केल्लें आसा। सो आतां फीज भरल्या उपरांत गळ्यान घालपाक टॅग मेळटलो ते तेणी प्रत्येक जो कोण रजिस्टर करता तेणी तो तेच्या गळ्यान टॅग लावपाचो आनी जेणे करून तो आयडेंटिफाय जातलो हो कुत्रो जो आसा ताका मालक आसा म्हणून हे कुत्र्याचो मालक कोण तरी आसा हो तेतून आयडेंटिफाय जातलो आनी तेज्या भायर जो तेजे फुड्यान तेजी सरावंडींग भोंवती जर दुसरे कुत्रे आहा जाल्यार ताका धरून ताका ऑपरेट केल्लो जाता। सो जिवनान कळ्ळें न्ही चडांत लोक म्हणजे कुत्रे पोसले जाल्यार 1 ते 2 कोणा कडेन आसता हेजे वयर आसना पूण जर तेजे सरावंडींग जर आमकां जर मेळ्ळें जाय आनी तेणें जर तेंचो न्ही म्हटलें जाय जाल्यार आमी तांकां ऑपरेट करून ते जाग्यार परते सोडटले।